गोय हे आकारान जरी ल्हान असले तर ह्या भांगरभुंयेचेर सणापरबांची उणीव ना। गोंयकार व्हडा उमेदीन आणि उत्सवान दर एक सण परब मनयता। गोंयची जी वळख आसा ती फक्त सणसी आनी सैंट इतलीच ना, तर ह्या भांगराच्या भुंयेर बशिल्ल्या देव देवतांच्या देवळां तशीच तांचो इतिहास आणि हे महत्वाचे उत्सव आसा। तर नवरात्रीच्या 5व्या दिसा आमी आयिल्ली आसात वळवून श्री गजांत लक्ष्मी देवीचे दर्शन घेवपाक। तर चलात तर देवीचे दर्शन घेऊन आयच्या भागाची सुरुवात करूया। आम्ही आसात श्री गजांत लक्ष्मी देवळान। तर आमचे वांगडा आसात ह्या वेळार ह्या देवळाचे वडजी, तर तांचे कडल्यान जाणून घेवया ह्या मकर उत्सवा विशीं। नमस्कार। तर या नवरात्रीचो उत्सव प्रत्येक दिवसाक 4-5 गांवांचे एक घट करून आमी सादर करतात। प्रत्येक गांवांतले लोक हांगा येतात, जमतात। पहिली सुरवाती सकाळी अभिषेक यजमानाकडून जाता, त्याच्यानंतर अलंकार वगैरे करून देवीचे वरदलक्ष्मीचे व्रत असता। वरदलक्ष्मीचे व्रत जाल्या उपरांत आरती जाता। सायंकाळ 6 वरांचेर देवीक मकरान विराजमान जातात। त्याच्यानंतर मकर आमचे कीर्तनांचे सादर जातात। त्याच्यानंतर आरतीची सुरुवात करतात, आम्ही मकर सादर करतात। तर ह्या वेळार आमच्या वांगडा आसात तुकाराम तारी, जे आमकां ह्या देवळाच्या ह्या मकर उत्सवा विशीं आमकां थोडी म्हायती दितले। सर, तुमकां गोमंतक टीव्हीचेर येवपाक? गोमंतक टीव्ही बद्दल म्हाका खूब आदर आसा आनी हे गोमंतक टीव्ही हांव सदांच न चुकता तुमची बातमी आयकता आनी ते सदांच आमकां घाल न्यू खूब पॉलिटिकल म्हूण, देवाचे म्हूण जावं आनी कसले नवे आमकां बातमी दिता आनी ते पळोवपाक इतकें प्रोत्साहन दिसता म्हाका, कित्याक हांव केन्नाच तर तेची बातमी चुकयना। आज जो ह्या 5वी रात आसा ती आमच्या आखाड्या मार्फत, आखाड्या गांवा मार्फत आमकां ती आयज लॉटरी मार्फत, म्हणजे ती आमची एक सभासदाची हे आसता, ती लॉटरी येयल्या पण म्हाका कमीत कमी 20 वर्सांनी आयज म्हाजें भाग्य येयलां आयज ह्या देवीची म्हाका सेवा करपाक। आनी ही सेवा कमीत कमी म्हाका दिसता आयज 30 वर्सां तरी जाली आसतली ही चालू जाल्या, म्हणून म्हाजें भाग्य हें आज देवीन म्हाका दिल्ले आसा। दुर्गे दुर्गट भारी तुझविण संसारी, अनाथनाते अंबे करुणा विस्तारी। वारी वारी जन्म मरणाते वारी, हारी पडलो आता संकट निवारी। जय देवी महिषासुर मर्दिनी, सुरवरी शिवरवर्दी तारक संजीवनी। आयज नवरात्री उत्सवाच्या 5व्या दिसा देवी स्कंदमातेची पूजा आराधना करतात। देवी स्कंदमाता ही कार्तिकेयची आवय, ती शिवाचेर विराजमान असता आणि तिच्या मांडयेर बाल कार्तिकेयची मूर्ती आमकां पळोवपाक मेळटा। देवी स्कंदमाता ही भुरग्याच्या प्राप्ती खातीर तिका पुजतात। देवी स्कंदमाता ही एक आवयचें रूप, निस्वार्थ मोग आणि माये खातीर तिका वळखतात। तशेंच तिचे दुसरे नाव किंवा तिका पद्मासना अशेंय म्हणून वळखतात।
हांव कीर्तनकार ह.ब. भक्ती वळवयकर, सुहास बुवा वजई यांचे शिष्या हांव इयत्ता 9वीत शारदा मंदिर स्कूल हांगा शिकता. हांगा म्हजें शिक्षण चालू आसा आनी हांव गेली 5 वर्सां पासून कीर्तनाचे धडे घेता बुवा कडून. फोंडा हांगा हांव कीर्तनाचे क्लासीसाक शिकता. आनी ह्या मंदिरा बद्दल उलोवपाचें जालें तर ह्या मंदिरान हांवें खूब कीर्तनां केल्या. आयचें हें कीर्तन म्हाजें 10वें तरी आसतलें, बिकॉज हें म्हाजें कुलदेवीचें देवूळ. आनी ह्या मंदिरान म्हाका खूब अशें बॅकींग गावला, प्रतिसाद खूब गावला. ल्हानपणा पासून जेन्ना बी हांगा खंयचे कीर्तनकार येताले तेन्ना हांव हांगा येवन बसतालें आनी म्हाका तें कीर्तन आयकून आयकून एक संवय कशी जाली आनी म्हाका बी दिसपाक लागलें की हांवें बी कीर्तन करपाक जाय. आनी तशी संदी म्हाका म्हाज्या आवय बापायक लागून म्हाका मेळ्ळीच लवकर. नवरात्रोत्सव हो तुज्या भितुरली देवी जागृत करपाचो उत्सव आसा. ह्या 9 दिसांनी तुजे कडेन जाता तितके तुज्या भितर असलेले षड्रिपू जे आसता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अशे वायट वायट विकार जे आसता ते सगळे भायर काडपाचे आसता आनी तुज्या हृदयान देवीक हाडून बसोवपाचो हो ह्या उत्सवाचो उद्देश आसा. आयज आमी पळयता आयजची नव युवा पिढी आसा ती दांडिया कडेन, गरबा कडेन, DJ डिस्को हे सगळें करपाक खूब वयता. ताका तेंची ओळख लागलेली आसता. ह्याचो कारण असो की आमचे जे आतांचे व्हडले लोक आसा ते भुरग्यांक संस्कार दिना, हो एक कारण जालो. आनी कित्याक की आयची जी भुरगीं आसा तांकां भायले ते चकचकीत दिसले की ते रोखडे ते ग्रास्प करता. आनी म्हाका दिसता हे खंयचो तरी थांबोवंक जाय. दांडिया, गरबा हे बरेच, पण तितून देवाचो जय जयकार जावपाक जाय. गुजराताक बीन आमी पळयता थंयसर एक दांडिया आसता, पण अशें DJ डिस्कोचेर बीन न्ही. थंयसर देवीच्या गाण्यांचेर थंयसर डिस्को आमचे गरबा चलता, थंयसर दांडिया आसता आनी तितून देवाचें नांव घेवप जाता. पण आतां आमी पळयता हांगा दांडिया फक्त खेळ हो, फक्त नाचता, दमता, घरा वयता, दुसरे दिसा बेगीन सुद्दां उठाना थोडे लोक. आनी अशा प्रकारे आमी जे आतां पळयता पळय ते एकदम वायट. म्हणून लोकांनी आतां आपल्या भुरग्यांक सांगपाक जाय की कीर्तन खंयसर आसलें थंय वचून आवय बापांनी बसोवपाक जाय. कित्याक की एक भुरगें बरे भशेन घडपाक लागून तेंच्या आवय बापाचो फाटल्यान खूब प्रतिसाद आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी नवरात्रोत्सव हे देवीक आपल्या भितर हाडून बसोवपाचो हो म्हाजो उद्देश आसा. तर आमचे वांगडा आसात श्री गजानन लक्ष्मी देवस्थान समितीचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर तारी. तांचे कडल्यान ह्या देवीची महिमा तशेंच ह्या मखरोत्सवा विशीं आमी आनीकूय म्हायती जाणून घेवया. सर, तुमकां गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक नमस्कार आनी तुमचें स्वागत करता आमच्या गांवांत. वळवय गांव हो मांडवीच्या तीराचेर फोंड्या तालुक्यांत वसलेलो आसा आनी ह्या आमच्या गांवांत श्री गजानन लक्ष्मीचें मंदीर मोठ्या दिमाखान हजारो वर्सां पूर्वीचें आसा. पूण 1881 थोडी डागडुजी करची पडली, थोडें जशें दिसता. तेच्या पयलीं आनीक त्या प्रमाणे आसलें आनी त्या नंतरय 1967 वर्सा आतांचें स्वरूप ताका येयल्लें आसा. तेतूनय बरोबरी सुदारणा जाल्ली आसा. आतां हे उत्सव जे आमच्या गांवांत साजरे करता ते मोठ्या परंपरेन हजारो वर्सां पासून आसा आनी हजारो वर्सां ते दिमाखान साजरे करता आसतनाच ते गोंधळाचो उत्सव आमी फाटल्या दिसांनी साजरो केल्लो. तुमी आमची मुलाखत घेतलेली, देवीचें दर्शन लोकां पर्यंत पावयल्लें, तशेंच नवरात्रेचे कार्यक्रम तितल्याच परंपरेन आमी हांगा साजरे करता. आज जेन्ना आमी साजरो करता हो कार्यक्रम तेन्ना हितून बरोच बदल जाल्लो आसा आनी तो 1994 वर्सा जालो. नवरात्रोत्सवाचो उत्सव पयलीं फक्त कीर्तनां जातालीं आनी ती रात्रीच्या 9:30 वरांचेर पुराण 10 पर्यंत 12:30 1 पर्यंत सुद्दां कीर्तन चलतालें. पण आजच्या घडीक थोडो बदल करून 7च्या वेळार कीर्तन सुरू जाता आनी ही कीर्तनाची परंपरा जी आसा ती आमी अखंडपणे चालू दवरलेली आसा. तितून बदल म्हणजे नवरात्रोत्सवात मकराचो उत्सव साजरो जाता आनी गोंयांतले 40 गांव आनी तेंचे गट अशा प्रकारे दरेक गटा प्रमाणे दररोज येवन हांगा देवीची सेवा चालू आसा. भुरग्यांक उलो मरना ते सगळे येता, तेंगेले सहकार्य सगळे मोलाचें आसा. आमकां आमी सांगिना बरो हे बाबा अमकें काम करूंक जाय, कांयच विचार करनासतना ते येता आनी उमेदीन हे करता. तर ह्या समयान आमचे वांगडा आसात वळवयचे ज्येष्ठ नाट्य कलाकार, नाट्य दिग्दर्शक सुरेंद्र वळवयकर. तर तांचे कडल्यान जाणून घेवया हे मकरोत्सवाचे खाशेलेपण. नवरात्र उत्सव हो
गजानन लक्ष्मीचो स्वतंत्र पूर्व काळापासून चालू आसा आनी काळांतरान ह्या हितून बदल जायत गेलो. पयलीं जे जाताले ते फक्त हांगसर कीर्तन जाताले, मखरोत्सव जायनासलो. 1994 सावन हो मकरोत्सव जाता. ही गजानन लक्ष्मी जी आसा ती कोल्हापूरच्यान उंच गांव म्हणून आसा, त्या उंच गांवांच्यान हांगसर आमच्या तारी समाजान ती हांगसर आमच्या हाडून तेजी स्थापना केली अशी आख्यायिका आसा. ती कोल्हापूरच्यान आयली म्हणून जो आमचो गोंधळ उत्सव जो आसा पळय तो एक वेगळे तरेन आसा. कारण कांय कडेन गोंयान खूब कडेन अशें होमखाणां जाता आनी त्या होमखाणांसून अशें चलत वता. पण आमची ती परंपरा ना. आमचेन असो आसा की गोंधळ उत्सव जाता आनी तो गोंधळ उत्सव आमचो 2 हितून विभागलेलो आसा. एक सांजचो आसता तो धाकटो गोंधळ आनी मागीर फांतोडी जाता तो व्हडलो गोंधळ म्हणून आसता. आमची गजानन लक्ष्मी जी आसा ती कलेची देवता म्हटले जाल्यार अतिताय जावची ना. कारण गजानन लक्ष्मीची पाशणाची मूर्त जर पळयत जाल्यार तेजेर सगळे कलाकार आसा. कलाकार म्हणजे पयलीं कलावंत आशिल्ल्यो, कांय नर्तकी आशिल्ल्यो, ते नर्तकी आसा, वाजंत्री ते मुर्तीचेर आसा आनी सगळे जे शनैवादक आसा, सुर्त म्हणटा तो वाजोवपी ते आसा, ते सगळे ते मुर्तीचेर दाखयल्ले आसा. म्हणजे हेजे वयल्यान कळटा गजलक्ष्मी ही कलाकाराची कलावंताची मूर्ती आसा. माझे नाव सुदेश महादेव वळवयकर, बाय प्रोफेशन ॲडवोकेट. आणि आमची गजानन लक्ष्मीची पळय आसा पळय रात आसा पळय न्हू, ही आमकां 5वी माळ दिलेली आसा. म्हणजे आखाडा आमोणा आनी जुव्यां मेळून दिलेले आसा. आनी हे आतां आमकां दिलेल्याक 30 वर्सां जालीं आनी 30 वर्सां आमी बरे उमेदीन सगळे जाण मेळून काम करता आनी बरे भशेन रात आमी हे करता, करून घेता. आनी तिजी आमची वर्गणी कशी काडटा आमी, प्रत्येक गांवांत जे पळय आमचे मेंबर आसा पळय न्हू ते आमी सगळे मेळून ते प्रत्येक गांवाची आमी मेंबरशीप काडटा जाणांची आनी ती कार्य आमी करताले. मागीर आमी आमचे भितर डिस्कस केलें आमी 3 गांवां भितर आनी तांकां सांगलें कितें आतां इतलो फंड्स आमचे कडेन जाला न्हू, तेन्ना आमी कितें करुया, फंड्स आतां आमी डिस्ट्रिब्यूट करुया 3 गांवांनी. आनी डिस्ट्रिब्यूट करून आतां प्रत्येक जेन्ना गांवांत वर्सान वर्स ते हे 3 वर्सांनी एकट्याक ते दाम्पत्य पडटा पुजा करपाचें, तेन्ना तुमकां पळय फंड्स येता पळय न्हू त्या फंड्सान तुमीच तुमच्या कार्याचो तितून खर्च करचो प्रत्येक गांवावाल्यांनी. आनी जो तुमचो आसा तो सेपरेट फंड्स आसतलो, दुसऱ्या आमोणेचो सेपरेट फंड्स, तो गावलो सेपरेट फंड्स आनी आखाडकारांचो सेपरेट फंड्स. आनी त्या फंड्सांतल्यान आमची आतां कार्यां 5-6 वर्सां जालीं चालू आसा आनी सिस्टमॅटीक चालू आसा. म्हजें नांव रामानंद तारी. आयज तुमी हांगासर जी आमची कुलदेवता आसा श्री गजानन लक्ष्मी हांगासर येयल्ली आसा. वळवय हो फोंड्या भागांतलो एक नामनेचो गांव, ज्या गांवांत संस्कृताय म्हणजे जळी चळी भरलेले आसा. हांगसर नाटक, कला आनी हेर ज्यो कला आसा त्यो सगळ्यो हांगसर बरे भशेन पयलीं पासून चलताले. आमच्या देवीचो इतिहास पळोवंक गेल्यार देवी आमची मूळची कोल्हापूरची उसगांवची. जेन्ना पळय पेशवाई सोंपली तेन्ना लोक आपल्या पोटा पाणयाक लागून गोंयांत येयले. ते पयलीं उसगांव रावले. उसगांवसून मागीर हांगासर येवपा फाटलें कारण कितें जालें की आमचो एक जाणटेलो जो मूळ पुरूश हांगा बितकी येतालो आनी येता आसतना तो सकयल जे आसा थंयसर न्हू एक हें आसलें बेमार आसलेलो, व्हाळाचो गांव हो, ताका लागून व्हाळ म्हणटा ताका वळवय. तो सदींच उठून ते खावटे पुरयताले म्हणटकीर ताणें एक दीस ताका विचारलें कितें ना सदींच अशें जाता. ताणें आपले देवीक प्रसाद लायलो. प्रसाद लायल्या नंतर ताका कळून येयलें की ताणें सांगलें देवीन एक थंयचो ल्हान भुरगो आनी एक भुरगें आनी एक भुरगो अशें दिवचो पडटलो, तेन्ना तो बान सारको जातलो आनी हो गांव आसतलो. मागीर ताणें तेंचे कडेन जे बान बांदताले तेंचे कडेन तेंच्यांनी प्रपोज घातलें की अशें हांवें देवीक आमचें सांगलेलें आसा. तेन्ना ताणें सांगलां की एक चेडो एक चेडूं, तेन्ना तुमचें कशें कितें तर मागीर तूं कितें करतलो. ताणें सांगलें की आपूण एक दिता तूं एक दी, जाल्यार म्हाका कितें म्हणजे आतां भुरग्याक दिलें नंतर म्हाका कितें तर अर्दो गांव दितलो. अशें करून थंय हें जालें आनी त्या भुरग्याक थंयसर दोगांयक केळ्याचो घट घेतलो आनी ते हितून घातलो आनी ती दोगांय भुरग्यांक ते घातली आनी ती वयल्यान चिकोल उडयलो आनी तो पोरून काडलो. तेन्नाच्यान हो गांव वसलो आनी तेन्ना जे 4 मूळ पुरूश आसले आमचे ते हांगा गांवांत येयले. आमकां सातेरीन हांगसर हें दिल्या कितें दिलां आसरो दिला म्हणून आमच्या गर्भाकुडीन
फाटल्यान ही सातेर आसता. सो नवरात्र म्हणजे हांगा 9 दीस देवीचे वेगळे वेगळे रुपान तिचे आमी रूप पळयता आनी ते आमी हांगा सेलिब्रेट करता. आनी ह्या गांवान आमी वर्सान वर्स येता आनी मखर उत्सव जे आसता पळय ते पळोवन आमकां खूब उमेद जाता. कित्याक जेन्ना आमी बायलां मनीस जेन्ना भायर सरता तेन्नाच आमकां कितें तरी पळोवपाक गावता. आनी जे वर्सांचे 9 दीस देवी मखरान बसता, ती बरी न्हेसता नडटा, ते पळोवन खूब उमेद जाता आनी वर्सान वर्स तिच्या पांया कडेन हांगा येवंक कशें दिसता. श्री गजानन लक्ष्मी आमच्या एका गांवांक सदांच प्रसन्न आसता. जगभरान तिची फामाद आसा. आमी हो नवरात्र उत्सव हो जवळ जवळ आतां 25-26 वर्सां जालीं. सगळे गांव एकठांय केले आनी जे आमचे तारी बांदव आसा ते गोंयभर विखुरलेले आहा तांकां सगळ्यांक एकठांय करून प्रत्येक जाणांक 4-4, 5 गांव 5-5 गांव वांटून दिले आनी आतां हो उत्सव बरो भरभराटीन वयता, भक्तिभावान वयता. लोकूय आपले देवीची कृपा घेवपाक आपलें काम सोडून सगळे येता. आनी आतां आमचे हेका पयलीं रात जाताली म्हणून आमी आतां महाभोजन बीन सगळे कोण कोण पुरस्कृत करता तांकां हे करता आनी हो उत्सव मोठ्या प्रमाणान सगळ्यांक खूश जाता की आपल्या हातीन सेवा करूंक मेळटा. स्त्रियांक कुंकुमार्चन करूंक मेळटा, प्रत्यक्षान मखराक हे घालून अशे हो विविध कार्यक्रम चल्लेलो आहा. अजून पसून देवीचे कृपेन पूर्वपार पासून आमचे जाता तशें आमी आतां देवीची सेवा करपाक म्हणजे आरती बिरती आनी कितें करपाचें नाटकां बिटकां कितें करपाचें आमी सगळें करता. की हांव जवळ जवळ 40 वर्सां गोमंतक क्षेत्रांत सगळ्यांक नाटकां बसयले. दिल्लीक गेलो, सगळ्याक गेलो. म्हाजें प्रशंसा करिना पण एक कितें म्हाका ताकद दिल्या. अजुनी सद्या आरोग्याच्या दृश्टीन आसा म्हणून थोडो रेस्ट घेतला पण हे जो कितें चान्स मेळटा तो हांव सोडिना आनी देवीचे कृपेन ती सांबाळटा. त्या आरती बरे प्रमाणात जाता. आदले आमचे जाणटे आतां कोण ना ताका लागून हांव भुरग्यांक एकठांय करता आनी आरती फाल्यां तेंच्या हातीन कितें आरती देवी करून घेतली. आमची गजानन लक्ष्मी एक जागरूक देवी आसा आनी आमी ल्हानपणा पासून आमी पळयता की आमची देवी आमकां सगळ्यांक प्रत्येक संकटाक जावं पावता. गेली 25-35 वर्सां जालीं आतां हांगा हें जाता मखरोत्सव जाता आनी सगळ्या गांवांची लोक आसा आमचे तारीत न्हू तशें जाल्यार आनीक गांवचे भायले लोक आसा ते लोक बसी घेवन हांगा मुद्दाम मखर पळोवपाक येता. आनी आमचे ज्यो कमिटी आसा तेंच्यांनी ह्या उत्सवाचें बरें अशें हें केलां. प्रसिद्धी खूब जाल्या आमच्या देवस्थानाची आनी सगळे आमची ज्यो स्त्रिया आसा त्यो दनपारच्या आरतीक सुद्दां हांगा खूब गर्दी आसता. आमी ल्हानपणा पासून हांगासर देवळान येता आनी आमकां एक उमेद कशी सकाळची सांजची म्हणजे आतां सद्या कामाक वयता म्हणून सकाळचें पावना नाल्यार आमी सद्दां डेली हांगासर येताली. मखर म्हटल्यार आमची म्हणजे अशी आरत म्हटल्यार म्हाका मातशें बरें दिसता. हांव डेली आसता आनी अशें रातचें हांगासर जेवण आसता. दनपारचें एकदां आसता कोण पुजारी आसता ते घालता. रातचें आसता हांगासर आनी गांवांतले लोक हांगासर येता आनी अशें उमेदीन अशें हें करून वयता. फूल गोंयभरचे जे आमचे वारसदार आसा देवीचे आमच्या गजानन लक्ष्मी देवीचे वळवय ते सगळे प्रत्येक नवरात्रीच्या पयली रातीकसून ते 9 रातपर्यंत प्रत्येक दिसा ते तरेतरेच्या गांवांसून येता हांगा नवरात्रोत्सव आमचो उत्सव हो साजरो करपाक लागून आनी बऱ्या धूमधडाक्यान उत्सव साजरो जाता आमचो पारंपारीक पद्दती प्रमाणे आनी खुबशे भुरगे तरणाटे सुद्दां हांगा सहभाग घेवन येता हांगा कळ्ळें आनी बरे भशेन हो उत्सव आमचो साजरो जाता हांगा. आनी दुसरी गजाल म्हणजे कितें हांगा जे पळय पुरातन काळान पळय जे आमी पळोवंक ना ते आमकां आयज दिश्टी पडटा. पयलीं पळय जशें देवीक नाचयताले मखार जशें हालयताले आनी जशें झोपाळ्यार बसता म्हणटा आमी पळय तशें ते मखर हालोवन देवीक भरपूरशे तिका उत्साह दिता. श्री गजानन लक्ष्मी देवीच्या मखरोत्सवाक फक्त जे पळय तरणाटे आसूं किंवा जे बाकीचे ग्रामस्थ आसात ते देवीची सेवा करतातूच पण हे सगळे मखरोत्सव जाल्या उपरांत जो लोकांक महाप्रसाद मेळटा त्या फाटल्यानूय जे हात आसात जे हे बरें म्हणजे रुचीक जेवण करून जे आमकां ह्या महाप्रसादांत लोकांक दितात ती आमचे वांगडा आसात. तर आमी जाणून घेवया फाटली कितली वर्सां जाली ती ह्या देवीची सेवा करतात. तुमकां टीव्हीचेर येवकार हांव सद्या तरी 4-5 वर्सां जाली आसा. त्यान पयलीं दुसरी कोण आसताली. हांव 5 वर्सां जालीं उमर आसा आनी आमी डेली 200-300 लोकांचो असो महाप्रसाद करता. कितली जाणां मेळून दर 100 जाणां मेळून करता दर दिसा
9 दिसा 9 दिसा 6 जाणां आसता. उमेदीन अशें करता तशें देवीचें अशें म्हणून. हांगचीच आमी वळवयचीच.
नवरात्री हो बायलांचो अस्तित्वांचो उत्सव आयज ह्या वळवय गांवांत येवन श्री गजांत लक्ष्मी देवीचे जे मखरोत आमी पळयले, जे प्रसन्न वातावरण हांगा निर्माण जाल्लें आनी सगळे भक्ती भावनेन आयज हे मखरोत्सव सुवाळो जाल्लो आसा. तर अशा पद्दतीन गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां फुडले सगळे दीस मखरोत्सव देवी दर्शन ह्या कार्यावळींत गोंयच्या वेगवेगळ्या देवळांतलीं मखरां पळोवपाक मेळटलीं. आयचे हे तुमी पळयल्याच आसतले. तर अशाच आनीकूय खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.